गुजराताच्या सुमार 200 बोटी गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात म्हणून वास्को नुस्तेकारांचो दावो। दर वर्सा हे अशेंच घडटा। कागाळ करून लेगीत सरकार आनी नुस्तेमारी खातें कांयच करिना म्हणून गोंयच्या नुस्तेकारांचो आरोप। गोयच्या दर्यांतले नुस्तें गुजराताच्या ताटान। गुजरातांतल्यो 200 बेकायदेशीर बोटी गोयच्या दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतात म्हणून वास्कोच्या नुस्तेकारांचो आरोप। आमी हो स्टेटमेंट काडटाय गव्हर्मेंटाचे दड उगडपाक, कित्याक जाले सुमार हिंगा 50 मिटरांचेर गुजरातच्यो बोटी फिशींग करताय। तेच भाशेन सुमार 2 नॉटिकल मायल भितर मलपी बोट्यो फिशींग करताय। आयज दर्या नुस्तें जायते येयल्लें, पूण आयज त्यो तेंगे आमगे वरसभर मारूंक म्हणल्यार तेंगे एक दिसान तें नुस्तें काबार करताय आनी गोंयच्यो दर्यो खाली करताय। पूण गव्हर्मेंट कोणूच तेजेर नदर घालना। हें चलता तें कितें काय म्हूण हें सगल्यो डिफिकल्टी येताय आमकां फिशरमॅनाक, जे आमी बारीक नुस्तेकारांक, कित्याक ते व्हडले बोटकार येताय आनी सुमार एक पाटी 100-200 येताय आनी ते नुस्तें आहलो तें सगळें ग्रावंड खाली करताय आनी वखदाय। पूण हें आमकां तर ते बोटकार नुस्तें मारनाय जाल्यार सुमार आमकां हें नुस्तें केन्नाच काबार जायना। त्या पासून गव्हर्मेंटाक मुगेले मागणी आनी शिटकावणी हें नुस्तें काबार कोन्ना जावपाक ह्यो बोटयेंक हे दर्या आमगे गोंयच्या दर्यां भितर येवपाक दिना जावं आमी तुमकां मागताय। तरी तर तुमी हें आयकोनाय जाल्यार घडये आमी स्टेप घेवन हेची जबाबदारी तुमी जातले। त्या पासून तुमकां आमी सांगताय आनी मागताय हे बोटींक आमच्या गोंयच्या दर्या भितर येवपाक दिनाका, कित्याक तेंगेली स्पीड प्रमाणे तांकां दर्या फिशींग करूंक जायना, कित्याक तेंगेली स्पीड 750 हॉर्स पावर इंजीन। गव्हर्मेंटान येयला आहा फकत 350 हॉर्स पावर इंजीन उजार करपाक। हो प्रकार अंदूचोच न्ही जाल्यार दर वर्साचो। गोंयच्यो बोटी महाराष्ट्रात वा हेर राज्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्यार रोखडीच कारवाय जाता। मात गोंय सरकार सच्चे प्रमाण कारवाय करपाक लेगीत सुशेगाद अशी तिडक नॅशनल फिशरमॅन फोरमाचे सरचिटणीस ओलांसियो सिमोइश हांणी व्यक्त केल्या। फाटले 2 सुमनां गुजराताचे बोटयो सारखे तोडक येवन कांदोली त्या सायडीक तोडक येवन सारखे 2 नॉटिकल मायलाचेर फिशींग करता। आता आमी विचारपाक सोदता जी फिशरीज डिपार्टमेंट आसा ती कितें करता। आता हे महाराष्ट्र बोट सपोज आमचे बोटकार जाल्यार कॅनोकार भायर गेले जाल्यार ते ताबडतोब तेची डिपार्टमेंट धरपाक येता, पण आमची डिपार्टमेंट कितें करता। सो आता 200 मायज बोट वास्को धोक्यार डॉक केलेलो आसा। हे बोट आता कशे पावले धोक्यार, कित्याक हे बोटयो आमचे ज्युरिडिक्शना भितर फिशींग करताले म्हणून ते आमचे आता धोक्यार पावले। सो आमी आता डायरेक्टराक कॉल केल्लो हेजेर ताबडतोब कारवाय करची म्हणून, आनी हे जे बोटयो जे आमच्या दर्या भितर पळय फिशींग करता तेजेर कायदो कितें आसा तें पाडचो आनी तांकां बरोच फायन दिवचो म्हणून। कित्याक आमी हे दुसरे पाटी कशेंच आयकोचें ना सरकाराक, कित्याक हे वर्साचे वर्सां हे बोटयो भितर येता आनी जे नुस्तेकार वर्साचे पळय नुस्तें पळय मारता हे बोटयो येता आनी एकाच 2-3 दिसांनूच काबार करता। सो हांव मागता फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी फिशरीज डायरेक्टर आनी फिशरीज मिनिस्टराक ताबडतोब हे जे इलिगलिटी चलता आमच्या दर्यांत तेजेर स्ट्रिक्ट कायदो पाडचो म्हणून सांगता। फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत नुस्तें मेळपाचें प्रमाण उणें जालां, नुस्त्याचें मोलूय वाडलां। नुस्तें म्हारग जावपाचे कारणाचें स्पश्टीकरण गोंयच्या नुस्तेमार खात्या कडेन ना। मात गोंयांत जावपी बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर नियंत्रण हाडप सरकाराच्या हातान आसा। हाका लागून गुजरातच्या ह्या बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर खर कारवाय करची म्हूण गोंयच्या रापणकारांची मागणी। शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।